Welcome to Garden of Glory. Today we explore Peter chapter 1 verse 1 to 21, where we are called to grow in godly character, stand firm in truth, and trust the sure word of God. पेद्रूचे पयलें पत्र अवेस्वर 1 वळी 1 ते 25. नोमान हांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत, पोंतुसाच्या, गालासियाच्या, कापादोसियाच्या, आजियाच्या आणि बिथिनियाच्या प्रांतांनी शिंपडलेल्या भावां भयणींक नोमान करता. तुम्ही तुमच्या खाशा देशांतल्यान पयस आसलोली, देवान विंचलोली वाटसूर पोरजा. आपले सासणीक येवजणेन देवान आमच्या बापान तुमकां आपली जावंक विंचून काडल्यान. आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यान. जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विक्रायलोल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेली. देवाची दयाळाय आनी शांती चड आनी चड तुमी भोगूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. क्रिस्ती लोकांचो जिवो भरमांचो. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड चड मोग करता देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां कधीच तरोना तसलो भरमाचो आसा. म्हणजे देवान आपल्या भुरग्यांक भासावून दवरलेलें जिविताचें दायज घेवंक आमी रावता. हें दायज ताणें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तें कधीच पाड जावचें ना. तें सदांकाल सुंदर सोबीत उरतलें. ताचें मोल केन्नाच उबून वचचें ना. तुमी भावार्थान जेजूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवन रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. जेजूक मोगान विस्वाशी रावचें म्हणटच खुशाल रावात. आतां मातसो ओगोत जिन्सांचे उपद्रे तुमी भोगचे पडल्यार पडून दी, कित्याक तांचे वरवीं तुमच्या भावार्थाचें मोल गमून येता. सदां तोगोना तें भांगार पर्यान उज्यांत घालून तपासतात, तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां मेळटली वाखाणी, मोहिमा आनी भोवमान. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. तुमी अजून ताका पळयनात तरी ताचेर तुमी भावार्थ दवरतात. देखून तुमी इतले उत्तम खुशालकायेन भरल्यात की ती वर्णूंक उतरां मेळच नात. आनी ह्या तुमच्या भावार्थाचें संपूर्ण फळ म्हणजे तुमचें पूर्ण तारण तुमकां मेळटलें म्हूण तुमकां खात्री आसा. प्रवाद्यांचो भरमाचो. ह्याच तारणाक प्रवादी रावताले आनी ते कशें जोडचें ते सोदीत आसले. आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या वरवीं तांणी आदी फुडेंच भाकितां केली. क्रिस्ताचो आत्मो प्रवाद्या सोबे आसलो आनी क्रिस्तान कोश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली म्हूण त्याच आत्म्यान तांकां आदींच सांगलोलें. हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें प्रवादी सोदून काडूंक वावुरले. ते परगोडटाले तो संदेश
आपल्याच फायद्याक न्हय, पूण तुमच्या फायद्याक म्हूण देवान प्रवाद्यांक कळीत केलें आनी जें कितें तांणी सांगून दवरलें तेंच आतां शुभ वर्तमान परगोटलां त्या मनशांनी तुमकां उक्तें केलें. हें शुभ वर्तमान परगोडटाना देवान स्वर्गार तावन धाडलेलो पवित्र आत्मो तांची मनां उजवाडायतालो. देवदूत लेगून ह्या वस्तूंची वळख आशेन घेवंक सोदतात. भावार्थ्यांचे नवें जिवीत पवित्र जावचें देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयतीं रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जें चडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. देवाची खालती पाळोक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत वळखून आसतात तेन्ना तुमी तुमच्या ओंदवण्या प्रमाणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको ओ तमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या करण्या प्रमाणें जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात. देखून ह्या परदेसान जियेतना ताची खरी भक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांकडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यान, न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया ओ भांगारा वरवीं, पूण निश्कळंक आनी कोथावीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास धरात. संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलेलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो देखून तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवासो दवरूंक पावल्यान. देवाच्या शब्दा वरवीं नवो जल्म. स्वताक खालती जावन तुमी शुद्ध जाल्यांत आनी आतां तुमच्यान खऱ्या मनान भाव भयण कशी एकामेकाचो मोग करूंक जाता, तर सगळ्या काळजान एकामेकाचो मोग करात, कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो, कारण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आख्खें मनशाकूळ म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. तोंड सुकता, फूल भावता, पूण देवाचो शब्द तोखता सदां सर्वदा. त्याच शब्दाचें शुभ वर्तमान तुमकां परगटलां. Peter points us to the absolute reliability of Scripture. Prophecy did not originate from human will, but from men moved by the Holy Spirit. God's word is a trustworthy light shining in a dark place, guiding us until Christ returns. Let us pray. Lord, thank you for giving us everything we need for life and godliness through Jesus. Help us grow in character, remain rooted in truth, and trust fully in your word. Keep our hearts alert, our faith strong, and our lives aligned with your promises until the day Christ returns. Amen.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.